गोंयांत IAS ऑफिसरांच्या पदाचो पुरायपणान गैरवापर जाता असो आरोप सुदीप तामणकर हांणी केला। एग्म्यूट कॅडराच्या मार्गदर्शक तत्वांचे हांगा उल्लंघन जाता म्हण आरोप तामणकर हांणी केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार घेतलेला त्या संदर्भात आमी प्रायम मिनिस्टर जो आदेशाचो एका एक पत्र बरयल्ल्या, मागीर मिनिस्ट्री होम अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ज्या हांकां पत्र बरयल्लें। कारण कित्याक जे IAS ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस जे पोस्ट पळय हेचो पूर्णपणे गोवा सरकार गैरवापर केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। आतां गोंय राज्यान एग्मूट कॅडरा प्रमाणे आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेग्युलेशन 1955 जे पळय आहा ताका कॅडर स्ट्रेंथ जी आहा ही फिक्स केल्ली आहा प्रत्येक राज्याक। आनी तितून कमिशनर ऑफ एक्सायज, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स जे पोस्ट आहा हे IAS ऑफिसरा कडेन दिवपाचे म्हणजे कंपल्सरी आहा ह्या गायडलायन्सान की ते दिवपाकूच जाय। पूण हांगासर आमी पळयलें की सुरेश शानबाग, नारायण गाड, शैलेश जिंगाडे एज्युकेशन डायरेक्टर हे जर पोस्ट पळयले जाल्यार हे IAS ऑफिसरा कडेन ना, ताका लागून ते इमिजिएटली IAS ऑफिसरां कडेन दिवची अशी आमी मागणी केल्या। आनी दुसरी म्हणजे हांगासर ज्यो एग्मूट कॅडराच्यो गायडलायन्स पळय ज्यो आहा तेचे वायोलेशन हांगासर केले वयता। तितून त्या गायडलायन्सान गायडलायन 6 आनी सब क्लॉज पळय B आहा पळय हितून कंपल्सरी म्हटलेले आहा द ऑफिसर इमिजिएटली आफ्टर इंडक्शन शॅल बी लायबल फॉर पोस्टिंग टू द आउटसायड सेगमेंट फ्रॉम वेर दे आर इंडक्टेड। म्हणजे ज्या जाग्यार वरसून तो इंडक्टेड जाला IAS कॅडराक ताका इमिजिएटली 2 वर्सां प्रोबेशन पिरियडार भायल्या राज्यान किंवा युनियन टेरिटरीन प्रोबेशन पिरियडार धाडपाची व्यवस्था आसता। आनी हे सर्रासपणी सगळे कडेन सगळ्या ऑफिसरांच्या बाबतीन घडलेले आहा। पूण आयज आमकां पळोवंक मेळटा निखील देसाय जो आहा डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम ताका अपॉयंट केला सद्या, MD कॉर्पोरेशनूय तेजे कडेन चार्ज जालो तो आतां काडलो गेलो आनी डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम केला। ह्या मनशाक खंय तरी हांगासर गोंयान दवरपाचो जो घाट घातला हो ह्या IAS कॅडराच्यो पळय ज्यो गायडलायन्स आहा हेजे टोटल वायोलेशन जाता। आतां ह्या मनशाक आमचो विरोध कित्याक आहा गोंयान रावपाक आनी MD कॉर्पोरेशन जी TDC हे दोनूय पदां आसतना गैरवापर करून पदाचो ह्या मनशान गोवा मायल्स हाडले। मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 50 रुपया दिवन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लोकांक एंट्री, प्रत्येक रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाक किंवा जुंता हजांतरायत वचात कसल्याच कामाक जाल्यार 50 रुपया थंय भरूंक जाय, स्लीप घेवपाक जाय आनी मागीर आपलें काम कितें आहा पळय तें फुडें व्हरपाक जाय। तशेंच ITA जो आहा रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी यांचोय खंय तरी त्या वेळाचेर तितून अधिकारान त्यांच्या जो स्टॅट्युटरी बॉडी आहा त्यांच्या अधिकाराचेर अतिक्रमण करून नाका जाल्लेले थंयसर सगळीं कामां करून दवरल्या। ताका लागून ह्या ऑफिसराचेर आमचो सक्त विरोध आहा आनी जे पळय आमी रिप्रेझेंटेशनां पळय केल्या तितून अपेक्षे प्रमाणे जी कन्सर्न मिनिस्ट्री पळय आहा तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन आनी गोवा सरकारानूय ह्या असल्या भ्रश्ट ऑफिसर पळय जो करप्ट ऑफिसर पळय हेका जाता तितले बेगीन हांगलो ट्रान्सफर करचो अशी आमी मागणी करता। त्याच्या वर्सान निखील देसाय अपॉयंट जाला पळय IAS ऑफिसराक तो आतां जवळ जवळ म्हयनोय जावंक ना IAS ऑफिसराक। IAS ऑफिसराक न्हू तूं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान केन्ना ट्रान्सफर मागीर ताका टुरिजमांतल्यान थंयच दवरला म्हणटालो तुमी। ना ट्युरिजमान आमचें कांय ना बळ्ळे न्हू। आतां आमचें कितें म्हणणें IAS ऑफिसर पळय जो जाला त्या प्रमाणे गायडलायन्स ज्यो एग्मूट कॅडराच्यो पळय त्या गायडलायन्सा प्रमाणे तेणी स्टेटीन रावंक फावना आनी बाकीचे सगळे जे ऑफिसर पळय आहा न्हू ते तांकां ऑलरेडी 2-2 म्हयन्याच्या या 2-2 वर्साच्या प्रोबेशन पिरियडाचेर भायल्या राज्यांनी घातला। फक्त एकूच ऑफिसर सद्या हो जो आहा हेका आतां डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम दवरून गोंयान दवरला। ते आमी पंतप्रधानाक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आनी पर्सनल ट्रेनिंग जी मिनिस्ट्री आहा हांकां रिप्रेझेंटेशनां केल्या की त्या गायडलायन्सा प्रमाणे इमिजिएटली ताका ट्रान्सफर करचो।